आमी खेडेगावात रावता म्हूण सोसून घेवपाचे वय? थळाव्या आमदाराचो सरकाराक प्रस्न। पाडी बार्शे वाठारांतल्या शाळेचो विशय आतां बरोच तापट जाला। साबार फावटी ह्या सरकारी शाळेची अवतिकाय सरकारा मुखार मांडून लेगीत कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्या आमदारा सयत लोक बेजारल्यात। 5 जूना आदी सरकार उपाय येवजण काडिना जाल्यार भुरग्यांक शाळेत धाडचे ना अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या। 5 जूना सावन शाळा सुरू जातली तेन्ना भुरग्यांक पाडी बार्शे सरकारी हायस्कुलात धाडचे नात अशें पालकांनी सांगले। थळावे पालक आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी पंचायत मंडळाचे हजेरीत हो निर्णय घेतला। हे शाळेची सामकी अवतिकाय जाल्या। गोरवांचो गोठो तरी बरो। हे स्थितीची खबर सरकारा मुखार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पावयली। विधानसभेत लेगीत हो विशय मांडलो तरी लेगीत सरकारान कानार केंस ओडल्यात। शाळेचो हो स्लॅब खंयच्याय वेळार घो जावं येता। आयकात तांचे उतफर्के। आमदारान समज तरी असेंब्लीक तिनूय पार्टी असेंब्ली जाल्यो, तिनूय पार्टी असेंब्लीक हांवें हो विशय आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात गव्हर्मेंट स्कुलांची हायस्कूल आनी प्रायमरी स्कुलाचे मुद्दे हांवें असेंब्ली मांडले आनी म्हाका एश्युरन्सूय मेळ्ळें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की बिफोर द नेक्स्ट एकेडेमीक इयर स्कॉल ही रिपेर जातली वो रेन्युवेट जातली म्हूण, वो न्यू कन्स्ट्रक्ट जातली म्हूण। बट आज 15 दीस न्यू एकेडेमीक स्कॉल स्टार्ट जावपाक 5 तारखेर जुनाचे स्कॉल स्टार्ट जाता। बट तुमकां तरी हालत ह्या स्कुलान चोयली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या रिपोर्टरान बाब रेमेशान तुवें सांगलो त्या प्रमाणे गोरवांक गोठो म्हणटा ते भशेन ही परिस्थिती आहा। हें कित्याक लागपाक जावन हे भुरग्यांनी म्हाका दिसता आमी खेडेगांव आहाय म्हूण आमी सोसून घेवपाचें वो भुरग्यांक एशेंच वचपाचें। आज सरकार गोंया NIT IIT हाडपाक वता आनी हाडल्याय NIT आमगे कुंकळे मतदारसंघात आनी बेजीक तरी एड्युकेशन दिवपाक जायना, भुरग्यांक तरी फेसिलिटी दिवपाक येना। म्हाका दिसता सरकार आनी हेजेर सारको फेल जाला। आमचे कितें तरी एक गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवपाक जाय कित्याक एक 16 तारीख इस्कॉल स्टार्ट जातले तेन्ना आमची भुरग्यांक ते इस्कॉल रिपेर जाल्ला न्हू, आमी डिसिजन घेतले आसा भुरग्यांक सेफ्टी खातीर भुरग्यांक धाडपाना म्हणून आमी डिसिजन घेतले आसा। 1987 इस्कॉल कंस्ट्रक्शन केल्ले तेच्या नंतर हजारो भुरगे ह्या इस्कॉलान शिकून गेले, बरे जॉबा लागले, बरे ऑफिसर जाले। बट आज ह्या इस्कॉलाची दुर्दशा पळोवपा सारकी ना। आमकां दिसता जी आमी शिकून गेले बरी इस्कॉल आसता न्ही, आमची भुरगीं जी आज आसा ही परिस्थिती शिकपाक ना ह्या इस्कॉलान। तशीच जर कंडिशन उरला जाल्यार आमी आमची भुरगीं मुखार ह्या इस्कॉलाक धाडची ना। आमी डेडलायन घेतली आसा 5 तारखे नंतर आमी ह्या भुरगीं 5 तारखे आमी स्टॉप करतले, भुरग्यांक कोणाक आमी इस्कॉलाक एंट्री दिवची ना। दुसरी गोष्ट आज आमचो MLA सुद्दां आसा, तांणी अनेकदा असेंब्ली सुद्दां विशय केलो तरी सुद्दां तेजेर दुर्लक्ष करता। सरकार जर ह्या गव्हर्मेंट इस्कॉलाचेर दुर्लक्ष करपाक लागलो जाल्यार आमची परिस्थिती कितें आसतली ती पळयात। ह्या इस्कॉलाक गत पयलीं भुरग्यांनी आतां शिकपाक परिस्थिती ना, कित्याक हे इस्कॉल आतां एकूच गव्हर्मेंट इस्कॉल आसा हिंगा लागीं पळोवपाक गेल्यार। इस्कॉल मोठे म्हणटे 10वी पर्यंत शिकपाचें एकूच इस्कॉल गव्हर्मेंट जालें। हे गव्हर्मेंटा फेसिलिटी कांयच दिवपाक पळयना, म्हळ्यार बस ना, इस्कॉल म्हळ्यार कितें रिपेर करपाक पळयना, सगळ्याक त्रास करता सगळ्यांक। आतां CMA कडेन हें खातें आसा, CMAन तरी मातशें लक्ष घालचें म्हणून हेजेर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।